नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। म्हादयचो इशू इफ्फीत तापलो। उक्तावण सभाघरा भायर ESG कडेन आंदोलनां। पुलिसांनी आंदोलकांक उखल्ले। जावडेकरान म्हादयचो विशय धुकल्लो 15 दिसांचेर। फेरविचार याचिकेचो सुप्रीम कोर्टान विचार केल्यार निकाल गोयच्या फावरार। मुख्यमंत्री म्हणटा फास्ट ट्रॅक सुनावणी मागल्या। निकाल बेगीन आयल्यार मायनिंग सुरू। पन्नासाव्या इफ्फीच्या दबाज्यान उक्तावण। इजाबेल उपर्टाक जीवन गौरव पुरस्कार। रजनीकांताक आयकॉन ऑफ गोल्डन जुबली। बिग बीचो भोवमान। नावशीचो मरीना प्रकल्प रद्द करचो म्हूण एक्टिविस्टांचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराक निवेदन। प्रकल्पाचो अभ्यास करता म्हूण खंय जावडेकराचे उतर। रेंव काडपाक थारायल्ल्या सुवातांनी तरी रेंव काडूंक दिवची म्हूण कामोली लेवकारांची संघटना हायकोर्टात। याचिकादारांची बाजू आयकून हायकोर्टाची सरकाराक नोटीस। दोन कंटेनरवाल्यांच्या फोंड्या पेटले। पियोंक बशिल्ले कडेन जाल्लो वाद जिवाचेर। एके गाडयेंतल्यान आरोपी दुसऱ्या गाडयेकारांक सुरो तोपून फरार। एकलो सोंपलो, दुसरो गंभीर। पुलीस आरोपींच्या सोदात। म्हादयचो इशू इफ्फीत तापोवंक लागला। इफ्फी उक्तावणा वेळार म्हादय बचाव आंदोलनान सभाघरांत जावडेकार गो बॅकचे नारे लायले। तांकां सभाघरांतल्यान भायर काडले। सभाघरा भायर मूक आंदोलन करपी दुर्गादास कामत, राजन घाटे आनी बाकीच्यांक उखल्ले। ESG भायर आंदोलन करपी काँग्रेसीच्या कांय जाणांक पुलिसांनी उखल्ले। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराक मेळूंक म्हादय बचाव गोवा बचाव बॅनरा खाला एक शिष्टमंडळ गेल्ले। मात जावडेकरान विशय 15 दीस फुडें धुकलिल्ल्यान चडार पडले। म्हादयचो इशू इफ्फीच्या उक्तावणा वेळार बरोच तापलो। उक्तावणा वेळार सभाघरांत म्हादय बचाव आंदोलनाच्या दोगांनी जावडेकर गो बॅकच्यो घोशणा केल्यो। तांकां सभाघरा भायर काडले। थोड़े लोग 4 लोग आए ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसके लिए किया रहे थे, क्या ऐसा वो क्या बोल रहे थे वो किसी को पता भी नहीं चला। मुझे लगता है किस बारे में बोल रहे थे वो भी किसी को नहीं पता चला। उसकी पर्सनल ग्रीवेंसेस रहेंगी शायद। जावडेकराक मेळूंक गेल्ल्या शिष्टमंडळांतल्या तिगांनी गोवा फॉरवर्ड मोगोच्या कांय जाणांनी बाकीच्या कांय जाणां सयत इफ्फी उक्तावणाच्या सुवाळ्या वेळार सभाघरा भायर मूक आंदोलन केले। तांकां पुलिसांनी उखल्ले। जाल्यार काँग्रेसीन ESG कडेन मूक विरोध केलो। पुलिसांनी तांकांय उखल्ले। सगळ्यांक दिवचल पुलीस स्टेशनार व्हेले। इलेक्शन मेरेन हे सगळ्यांक जुमयत दवरपाक सोदतात। कर्नाटकाचे इलेक्शन मेरेन टायम काडपाक सोदतात आनी त्या सगळे षडयंत्रांत मुख्यमंत्री सामील आसात। म्हणूनच आमी ह्या जावडेकराचो निषेध करतात। 15 दीस ते आनीक फटींग म्हणा तांकां ताबडतोब ताणें हे लेटर फाटीं घेवपाचें। ते कमिटी केला आनी ते काल लेटर धाडलां। ते लेटर डस्टबिनां उडोवपाचें। आणि म्हणून हांव सरकारा कडेन परत मागता की अशा पद्दतीन सरकारान ह्या पद्दतीन जर एजिटेशन सप्रेस करपाचो प्रयत्न करत जाल्यार तातूंतल्यान तें एजिटेशन आनी मोठें जातलें। कोणाचो स्वार्थ ना, हातूंत कसलें पॉलिटिक्स ना। ऑल पार्टी डेलिगेशन जेन्ना वचपाचो प्रयत्न गेलो तेन्ना आमचे भितर खूब वेगळे मतां आशिल्लीं किंवा पार्टीन जॉयन जावप काय ना। कित्याक आमी तेन्ना डिमांड केल्लो एक दिसाचें अधिवेशन आनी प्रायम मिनिस्टरा कडेन अपॉयंटमेंट, पूण ताणें एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन अपॉयंटमेंट घेतली। तरी आसतना आमी कित्याक गेले, आमकां काँग्रेस पार्टीक म्हादयाचेर राजकारण करपाचें ना ह्या एका हेतून आमचे सगळे कलिग्स म्हाका म्हणपा लागले, विधानसभेंतले आमदार म्हणपा लागले की तूं चल। म्हादय बचाव गोवा बचाव बॅनरा खाला प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाच्या फुडारपणा खाला 5 जाणांचे शिष्टमंडळ पर्यावरण मंत्री जावडेकराक मेळूंक गेल्ले। मात जावडेकर कर्नाटकाक दिल्ली चीट फाटीं घेवंक तयार ना आनी स्थगीत दवरूंकूय तयार ना। पूण आमी सांगिल्लें आसा की तुमी 15 दीस न्ही, तुमी 2 म्हयने व्हेरीफाय करपाक घ्या। पण टील दॅट टायम म्हणजे लेटर दिल्लें 17 ऑक्टोबराक तें लेटर इमिजिएटली रिवोक जर जायना जाल्यार स्टे करचें। पण ते स्टे करपाक रेडी ना। कर्नाटकान जे बाय इलेक्शन्स आसा ते बाय इलेक्शन्स पर्यंत हें राजकारण जें आसा तें आमकां म्हारग पडपाचें आसा। काल आमच्या पक्षाच्या अध्यक्षान जी केस फायल केली ताचें हियरिंग आशिल्लें। तुमचो MOFचो रेस्पोंडंट तुमचो एडवोकेट येवं ना, तेवूय ताका खबर ना। तो म्हणटा काल केस आसा म्हण आपल्याक खबरूच ना। सो मिनिस्टर्स कॅनॉट बी सो इररिस्पॉन्सिबल।
ताच्या नंतर मुख्यमंत्र्याक विचारले काल तुमचं म्हणले एजी किंवा थंय आदवोगाद कित्याक येवना तो म्हणटा आपल्याक खबरूच नाशिल्ली काल केस आहा म्हणून. म्हणजे यू कॅनॉट बी सो इररिस्पॉन्सिबल सिटींग ऑन अ रिस्पॉन्सिबल पोझिशन. They have given this letter only for the sake of the Karnataka elections. And the very fact that he is saying, "Amka anki 15 dis di monun," it is very clear to take it beyond 5th of December. They are fooling the people of Goa, but they are fooling the people of Karnataka even more. ताणें काम करपाक जाय, इमिजिएट स्टे करपाक जाय आशिल्ली, ते आमचो डिमांड आसा तो करिना. हेजे वयल्यान खंय तरी कर्नाटकाचे इलेक्शनाचो फायदो घेवपाक सेंट्रल गव्हर्मेंट पळयता. बिकॉज ते 27 MPs दिता ते म्हाका दिसता की 27 MPs ते दिला म्हणटकीर तांचो पॉलिटिकल वेट आनी तांचे दे एन्जॉय मोर पॉलिटिकल क्लाउड दॅन वी डू. ओके, सो वी हॅव पुट अवर डिमांड सेईंग दॅट इट शूड बी विथड्रॉन अँड वी वील कंटिन्यू विथ आवर एज्युटेशन. म्हादय इश्यूचेर 15 दिसांनी निर्णय घेतले. निर्णय फावरार जायना जाल्यार कायदेशीर मार्गान पर्यावरण मंत्रालया आड वतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. कर्नाटकाक दिल्ली चीट फाटीं घेवची म्हूण आपुणूय मागता म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. कळसा भांडोराचें काम चालू ना म्हूण ताचो दावो. तर ह्या 15 दिसांक आत्तां थंय फिल्डार कांयच काम चलना. जर ह्या 15 दिसांक फिल्डार काम चल्लेलें आसत म्हाजी एज अ मुख्यमंत्री ह्या नात्यान हांव स्वताच MOF मिनिस्टराक सांगतलो आतां तें बंद कर म्हणून वचून. काम जें जावपाचें आहा तें खूब पयलीं जालें, तें खूब वर्सां पयलीं जालें. इनकेस सपोज 15 दिसांनी जालें आमी स्वता फायल करतले न्ही. आमी म्हटलां की जर इनकेस गव्हर्मेंट स्वता फायल करतले जर हाजेर योग्य निर्णय ते MOF मिनिस्ट्रीन घेतले नासत MOF मिनिस्ट्रीच्या अगेन्स्ट आनी ताच्या विरोधान फायल करपाची गोंय सरकारची तयारी आसा. 15 दिसान जालें जाल्यार आंदोलन करपी तेंच्या बरोबर तुमी हांवें सांगलें जर हे 15 दिसांनी म्हणजे 15 दिसांनी जर पॉझिटिव्ह आयलो ना आसत निर्णय जाल्यार आमी बी पयल्यान पयलीं आमकां न्यायीक मार्ग जाका आमी सदांच म्हणटा की न्यायीक मार्गान वचप हें अत्यंत गरजेचो आसा. तो आसतलो न्यायीक मार्ग. आमी न्यायीक मार्गान म्हणजे आमी म्हणटा की NGTन आमकां अपील करपाक जाय त्या खातीर आनी समेस्त सगळ्या गोंयच्या सहीत आमी म्हणटा की म्हादई खातीर. पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हादयचेर जाप दिवंक तयार ना. म्हादयच्या विशयाचेर 2007 ते 2012 सरकार न्हिदिल्ले म्हूण मुख्यमंत्री सावंत उलयल्लो ताचेर सिनियर राणेची जाप. कोणी झोपत नसतं. मला आज 50 वर्ष झाली मी निवडून येतो काय आणि जे आता निवडून आलेले आहेत त्यांनी मागचं काही बोलू नये. त्यांना माहिती नाही काय झालेलं आहे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फेरविचार याचिकेचो सुप्रीम कोर्टान विचार केल्यार निकाल गोंयच्या फावरार येवन 2037 मेरेन मायनिंग चलतली म्हूण मुख्यमंत्र्यान दावो केला. निकाल बेगीन जावचो म्हूण फास्ट ट्रॅक सुनावणी घेवची म्हूण मागला. मायनिंग बंदीक लागून उप्रासलेले परिस्थितीचो डेटा दिला. निकाल बेगीन निकाल लागल्यार गोंयची मायनिंग बरे भशेन सुरू जातली म्हूण मुख्यमंत्र्यान विश्वास उक्तायला. आमकां घडे 20 म्हयने उशीर जाले तरी सुद्दां आमी रिव्यू पिटिशन घातला. रिव्यू पिटिशन घातला इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट, इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट मायनिंग. तितून एक 2-3 क्लॉज आसा. अकॉर्डिंग टू द MMDR एक्ट 80A हे जे हे आसा त्या अनुसार तांच्यांनी तितून म्हटलेलें आसा की रिन्युअल ऑफ द मायनिंग 50 years शूड बी गिवन द ऑपॉर्च्युनिटी. ती गोंयाक दिली ना. दॅट इज हो पयलो मुद्दो. अकॉर्डिंग टू द एबॉलिशन एक्ट अगेन आमकां परत आसा तशी आमची लिजीस चालू उरपा खातीर म्हणजे 50 वर्सांची ऑपॉर्च्युनिटी जी दिवपाक जाय आसली ती एबॉलिशन एक्टानुसार तेजोय विचार जो आसा हो MMDR एक्टान केलो ना. MMDR एक्टांतलो 80A हो सुप्रीम कोर्टान पळयलो ना आनी तो पळयलो ना आनी एबॉलिशन एक्टाचो कन्सिडरेशन जे करपाक जाय आसलें हें सुप्रीम कोर्टान कन्सिडरेशन केलें ना. ह्यो 2 ते 3 गजाली ज्यो आसा ह्यो परत एकदां सुप्रीम कोर्टान हाजेर रिव्यू रीट पिटिशन इतक्यात घातल्यार ह्यो कन्सिडर करच्यो हें आमचें म्हणणें आसा. आनी त्यो जर कन्सिडर केल्यो जाल्यार डेफिनेटली वील गेट द ऑपॉर्च्युनिटी फॉर अनादर म्हणजे टील 2037. त्या खातीर आमचें म्हणणें आसा की आमी न्यायीक प्रक्रियेन हें ऑलरेडी मागलां आनी ताजेर कन्सिडरेशन जें आसा हें सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार निर्णय आमच्या बाजून लागतलो हाजी आमकां अपेक्षा आसा, आशा आसा. न्यायीक प्रक्रियेक खूब टायम लागता. आमी म्हटलां की इट इज अ फास्ट ट्रॅक करचें. आमी डिमांडूय आसा आमचें रिव्यू रीट पिटिशन घालतना. आमी तितून क्लियर कट मेन्शनूय केल्लें आसा. इट इज अ डायरेक्टली 60,000 ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हो डायरेक्ट गेला. तितूंतल्यान डायरेक्ट सफरर जाल्ले लोक जे आसा हे जवळपास 1.5 लाख सुमार डायरेक्टली 1 लाख सुमार डायरेक्ट लोक आसा. इनडायरेक्ट लोकांची नोकरी गेल्या तितून 1.5 लाख सुमार आसा आनी इनडायरेक्ट सफरर जे आसा पळय न्ही हे 4 लाख सुमार आसा. अशा पद्दतीन ऑलमोस्ट म्हणजे दोनूय डिस्ट्रिक्टांतले फूल डेटा दिला ताका सबमीट केला आनी कित्याक हे बेगिनात बेगीन घेवचें हेंय बी सांगलेलें आसा. आमकां खात्री आसा जर फास्ट ट्रॅक जालें जाल्यार हाजो निकाल जो आसा हो जाता तितके बेगीन लागू शकता आनी जर निकाल लागलो आसत जाल्यार आमकां निश्चितच खात्री आसा की तातूंतल्यान गोंयच्या मायनिंग वेवस्थेंत सुरू जाता.
50व्या इफ्फीचे गोंयांत दबाजन उक्तावण जालें. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरान मुख्यमंत्री सावंतचे हजेरेंत इफ्फीचें उक्तावण केलें. इजाबेल हुपर्टाक जीवन गौरव पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. सुपरस्टार रजनीकांताक आयकॉन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार दिलो. संवसारभर नामना जोडिल्ले फिल्म मळावेले जायते स्टार्स ह्या सुवाळ्याक पावले. 28 नोव्हेंबर मेरेन हो महोत्सव चालू उरतलो. उक्तावणाक शंकर महादेवनान मंत्रमुग्ध करपी संगीत सादर केलें. सुरवातीक आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचेर डॉक्युमेंटरी दाखयली. We celebrate the glorious years of cinema, ladies and gentlemen. Come join us over the next 8 days as we take you on a journey through the world of cinema. Presenting to you a tribute film, ladies and gentlemen, to Amcho Bhai, the Yodha of Goa, Shri Manohar Parrikar. मैं मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पर्रिकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. अखंड एक निश्चय, प्रतिभा का संचय, कुछ यूं हो एक योद्धा का परिचय. संस्कृति की धरोहर, सादगी का सरोवर, अनंत एक गूंज, अपना भाई मनोहर. या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता. If he was brought to Goa by our former Defence Minister of Goa, former Goa Chief Minister Sri late Manohar Parrikar, under whose leadership the Goa was declared as a permanent venue for the International Film Festival of India. शूटिंग के लिए देशी फिल्म हो विदेशी फिल्म हो, अपने देश में इतनी सीनिक ब्यूटीफुल शूटिंग साइट्स है. उन शूटिंग लोकेशन पर फिल्म शूटिंग करने में 15-15, 20-20 परमिशंस लेनी पड़ती है. लेकिन हम अब सिंगल विंडो की पूरी तैयारी की है. सिंगल विंडो से सारी परमिशंस मिलेगी और मुझे पूरा विश्वास है गोवा भी इसका बेनिफिशियर रहेगा, लेह लद्दाख भी रहेगा, अंडमान निकोबार भी रहेगा और सभी अपने इतने अच्छे क्षेत्र है वहां होगा. Tonight at the 50th International Film Festival of India, we are proud to present the Lifetime Achievement Award in Cinema to Isabelle Huppert. Isabelle Huppert, ladies and gentlemen, a true legend. This French actress made her debut in 1971 and has worked in more than 120 films. Stanislavski Awards and many more. Her spectacular performance can be seen in her major hits like La Cérémonie, Elle, Alouaz, Wallet, Nausière, Story of Women, 8 Women, La Séparation, Amour. The list is long and endless. My heartfelt thanks to Indian government for honoring me with this prestigious award, and I dedicate this award to all my producers, directors, and all the technicians who worked in my film. And above all, my fans and இந்த வாழ வைத்த தெய்வங்களான தமிழ் மக்களுக்கு நன்றி. नावशी मरीना प्रकल्प रद्द करचो म्हूण एक्टिविस्टांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराक निवेदन दिलें. जावडेकरान खंय ते विशीं अभ्यास करता म्हूण सांगलां. आपल्याक मरीना प्रकल्पाची सुवात खबर आसा आनी हांवें ती पळयल्या म्हूण खंय जावडेकर उलयला अशें ताका मेळिल्ले एक्टिविस्ट सांगतात. आज आमी ऑनरेबल एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावडेकर हांकां मुखेलमंत्र्याच्या उपस्थितीत मेळ्ळ्यात आनी हो जो मरिनाचो जो प्रोजेक्ट आसा ताजे 2 नोव्हेंबराचे हियरींग जे पोस्टपोन जाल्ले ते हियरींग आनी ते हियरींग कॅन्सल करपाचो आमचो जो मेन डिमांड आसा म्हणजे प्रोजेक्टूच नाका त्या बाबतींत आमी आज माननीय मंत्र्याक मेळ्ळ्याक. तांणी ह्या विशयाचेर आपूण अभ्यास करता सांगला. तांकां त्या एरियाची खबर आसा. तांणी खूब पयलीं खंय विद्यार्थी काळांत थंय ते येवन गेल्ले अशें तांणी सांगलां आनी त्या एरियाची भौगोलीक आनी सामाजीक परिस्थिती तांकां खबर आसा आनी थंय फिशरमॅन कम्युनिटी आसा हेवूय ते जाणात आनी ह्या विशयाचेर ते अभ्यास करून तांणी आमच्या त्या रिप्रेझेंटेशनाचेर आतां मिनिस्ट्री ऑफ शिपींग
तांकां म्हणजे सेंट्रल मिनिस्टर शिपिंगाकूय तो लेटर मार्क केला आनी आपूण तांचे कडेन डिस्कस करता सांगला. हो आमचो जो मुख्य डिमांड आशिल्लो की आमकां मरिना नाका, ह्या विशयाचेर तांणी आतां हे फुडलें पावल उबारलां. आयज एक कारण आसा, हें इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल गोंयांतूच उरचें आनी फुडें अशेंच चालू रावचें म्हणून आमचो एनवायरमेंट आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय. ताका लागून आयज आमी आयले आनी आमी रिप्रेझेंटेशन केलें. आतां एक सांगूंक सोदतां की जें जावपाचें आसा ना जावपाचें आसा आमी ऑलरेडी मेमोरेंडम दिल्लो आसा. आमची चळवळ ही चालूच उरतली. रिप्रेझेंटेशन दिवपाचें काम आमी केलें. दाबोळे विमानतळाचे 4 किलोमिटरांच्या आवाठांत आमची परवानगी घेवपाची म्हूण नेवीचो प्रस्ताव मुरगांव पीडीएन भायर आयलो. हे विशीं हायकोर्टात 16 डिसेंबराक जावपी सुनावणे वेळार सरकाराक हो विशय लावन धरपाक सांगतले म्हूण मुरगांव पीडीएचो अध्यक्ष आमदार क्लेफास यू डायसन सांगले. मुरगांव पीडीएचे बसकेंत सदस्यांनी नेवीच्या प्रस्तावाक विरोध केलो. तशेंच दाबोळी विमानतळ लागसार मुरगांव पीडीएची कसलीच परवानगी घेनासतना मोठमोठ्यो बिल्डिंग्यो उब्यो जाल्यात ताचेर क्लेफासान प्रश्नचिन्हय उबें केलां. मुरगांव पीडीए सेकंड मिटींग आज मिटींगेक डिसिजन घेतलां की आमचे स्पेशली नेवी जे 4 किलोमिटर रेडियस तेणी परमिशन आपल्याकूय मागला, म्हणजे आम दितले म्हणून परमिशन. सो आम तेजेर कोणूय सॅटिस्फाय ना की आमगे पीडीए मेंबर, आनी सो आमी कोर्टान आतां ऑन 16 तारखेर मॅटर आसा डिसेंबर 16 तेजेर आमी तें ऑब्जेक्शन घातलां. आनी प्लस जे एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया तेणी सायडीन 2 बिल्डींग काडले. माय नॉलेज इट इज मोर दॅन 37 मीटर हायट. सो तांकां कोण परमिशन दिलें आनी ते म्हणटाय आमकां परमिशन तेंगे सेंट्रल गव्हर्मेंट. सो ते खंय तेंगे फायल ना, खंय ते कोणें परमिशन दिलें. सो तांकां जाल्यार कितें करपा जाता आनी कॉमन पिपल आमगेले कितें बारीक बिजनेसमॅन ते पळय तांकां हो प्रॉब्लेम. सो तें जावपा जायना देखून आमी परत तेंगे पेटिशन आमी फायल केलां. सो तेजे हियरींग ऑन 16 डिसेंबर ते फायनल जातलें. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. बलात्काराचो आरोपी स्विमींग कोच सुरजीत गांगुलीच्या जामीन अर्जाचेर पणजी चिल्ड्रन्स कोर्टान निकाल ब्रेस्तार मेरेन राखून दवरला. ह्या प्रकरणाची चौकशी पुराय जाल्या आनी म्हापसा पुलिसांनी आरोपपत्रय दाखल केला. ताका लागून आरोपीक कादयेत दवरपाक कांयच कारण ना म्हूण ताच्या वकिलाचो आर्ग्युमेंट. मात आरोपी साक्षीदारांचेर दबाव हाडपाक शकता, पुरावे नश्ट करूंक शकता म्हूण सरकारी वकिलान गांगुलीच्या जामिनाक विरोध केला. पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टान बुधवारा बलात्काराचो आरोपी स्विमींग कोच सुरजीत गांगुलीच्या जामीन अर्जाचेर सुनावणी घेतली. जामीन मेळचो म्हूण गांगुलीच्या वकिलान कोर्टा मुखार गांगुलीची बाजू मांडली. हे केशींत आनीक कांयच बदल जाल्ले ना म्हूण दुसरे फावट जामिनाक अर्ज केला म्हूण तांणी कोर्टाक सांगले. पयले फावट चौकशी सुरू आसा म्हूण जामीन अर्ज मंजूर करूंक नाशिल्लो, पूण आतां म्हापसा पुलिसांनी आरोपपत्रय दाखल केला. पयले फावट सुरजीत उंचेल्या पदाचेर आनी साक्षीदारांक प्रभावीत करीत म्हूण अर्ज न्हयकारिल्लो. मात आतां ताचें कंत्राट रद्द केला आनी तो कसल्याच पदाचेर ना. कोर्टान योग्य ते अटी घालून सुरजीताक जामीन मंजूर करचो म्हूण बचाव पक्षाचो आर्ग्युमेंट. पूण सरकारी वकिलान आरोपी सुरजीत गांगुलीच्या जामिनाक विरोध केलो. सरकारी वकील म्हणटा सुरजीत आनी पिडीत चली एकाच राज्यांतली. जामीन मंजूर जाल्यार सुरजीत कागाळ करपी चलयेचेर दबाव घालूंक शकता. तो साक्षीदारांचेर दबाव आनी पुरावे नश्ट करूंक शकता. दोनूय वटेचे आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत चिल्ड्रन्स कोर्टान निकाल ब्रेस्तार मेरेन राखून दवरला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोंयच्या न्हंयांच्यो ज्यो सुवाती रेंव काडपा खातीर म्हूण थारायल्यात थंय तरी रेंव काडपाक मान्यताय दिवची म्हूण कामोर्लेच्या रेंवकारांचें असोसिएशन हायकोर्टात गेलां. रेंव काडपाक जे लीज मेळ्ळां ते 2020 वर्सा मेरेन आसा. मात अशें आसतनाय संबंदीत अधिकाऱ्यांनी परमिटां रिन्यू करिनात म्हूण याचिकादार असोसिएशनाच्या वांगड्यांचो आर्ग्युमेंट. हायकोर्टान गोंय सरकाराक नोटीस काडल्या. कामुर्ली रेंवकारांचे संघटनेन हायकोर्टा मुखार बुधवारा आपली बाजू मांडली ती अशी. याचिकादार कामुर्ली रेंवकारांची संघटना म्हणटा असोसिएशनाचे वांगडी आपले पोट रेंव काडून आनी ती विकून भरतात. रेंव काडपा खातीरचे लीज 1 ऑक्टोबराक मेळ्ळा जे 5 वर्सां खातीर आसा. आमी रेंव हातान काडटात, कसलीच मशिनरी वापरिनात. लीज आसून पसून संबंदीत अधिकारिणी रेंव काडपाक परमिटां दिना. याचिकादार संघटनेची बाजू आयकले उपरांत हायकोर्टान गोंय सरकाराक नोटीस काडल्या.
फुडली सुनावणी 3 सप्तकां मेरेन स्थगीत दवरतना प्रतिवाद्यांक 2 सप्तकांत प्रतिज्ञापत्र सादर करात म्हूण आदेश दिला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. 2 कंटेनरवाल्यांचे ढवळी बायपासाचेर पेटले. उपरांत एका ग्रुपान दुसऱ्याचेर सुऱ्यान हल्लो केलो. तातूंत एकलो सोंपलो, दुसरो गंभीर जखमी विजय ग्यानवर उत्तर प्रदेशाचो. ताका जीएमसीत एडमीट केलो. हल्लो करपी आनी पीडित ट्रकवाले ते वांगडाच पिवपाक बशिल्ले. थंय तांचे पेटले म्हूण सुत्रां सांगतात. पुलीस हल्लेखोरांचो सोद घेतात. शिक्षकांनी अपग्रेड जावपाची गरज आसा. ते खातीर शिक्षण खातें ट्रेनिंग कॅम्प दवरता म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. सत्तरी अर्बन सोसायटीन 10वेच्या भुरग्यां खातीर सांखळे करियर मार्गदर्शन कार्यशाळा दवरिल्ली. फुडाराक कितें करतले ते भुरग्यांनी आतांच थारावचें म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. For all the teachers from the primary पासून ते हायर सेकंडरी पर्यंत टीचिंग स्किल अपग्रेड करप त्यांची गरजेची आसा. कितलेशे टीचर्स आसात जे आपल्याक अपग्रेडूय करिना. आमी जर भुरग्यांक परत शिकयतले आसत जाल्यार नवीन आमी शिकप हे अत्यंत गरजेचे आसा. आज हांव मुख्यमंत्री हांव आयजूय शिकता. माझी शिकपाची तयारी आसा. हांव प्रत्येक फावटी नवीन गोष्ट शिकता, प्रत्येक दिसा शिकता. मागीर टिचरांनी कित्याक शिकचें न्ही. आणि ते जर अपग्रेडेशन करपा खातीर आमी ऑलरेडी परत क्रिसमस हॉलिडेज परत ट्रेनिंग दवरलेली आसा. म्हणजे सगळ्या भुरग्यांक रिक्वेस्ट आसा एकच, आज तुम्ही 10वेत आसा, फुडले तुम्ही तुमच्या फ्युचर घडोवपाच्या वाटेर आसात. हे फ्युचर जर घडयतले आसत फाल्यां सकाळी दुसऱ्या कोणाकूच दोश दिवं नाका. स्वप्न पळयात बट जागेपणी न्हिदेन न्ही. आणि म्हाका दिसता आमी जर स्वप्न पळयतले आसत आनी जागेपणी स्वप्न पळयले ते स्वप्न साकार जावपाक शकता. फुडल्या 5 वर्सांनी आपण कितें करतलो, फुडल्या 7 वर्सांनी आपण खंय आसतलो हे जर ठरयतले आसत तुम्ही आतां ठरोवपाची गरज आसा. नावेलीचे अवर लेडी ऑफ रोजरी चर्चीचे फेस्त जाले. नावेली आनी लागसारच्या पॅरिशरां खातीर हे मुखेल फेस्त. राशॉल सेमिनारीचो फादर आलेक्स मिनेझिसाच्या मार्गदर्शनाखाला धर्मीक कार्यावळी जाल्यो. मदर मेरीच्या पावलांचेर पावल दवरून जिवीत जगपाचो ताणें संदेश दिलो. तिच्या पावलांनी आमची पावलां घालून आमच्या जिवितांत आमी पवित्रपणाची पावलां मारूंक जाता. आमी पवित्र जावून तिच्या जिवितांतली फक्त 3 पावलां आमी आमची करूंक वावुया. क्रुसाय सायबीचे विनोदी सोल पत्रिका 1 बाब पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून. सत्तरी तालुक्यातल्या झरम्या जीएफडीसीच्या सेंटराक 4 वर्सां पुराय जाली. ह्या वेळार जीएफडीसीचे वांगडी सचिव आलेक्सियो दिकोस्तान ह्या सेंटरार चालू आशिल्ल्या बऱ्या कामा खातीर सगळ्यांची तुस्त केली. हें एकूच सेंटर अशें आसा जातूंत पयल्या वर्सा आशिल्लीं तितलींच भुरगीं अजुनूय ट्रेनिंगाक येतात. हेर वाठारांत भुरग्यांचो आंकडो देंवता म्हूण दिसून आयला अशें दोकोस्ता उलयलो. बरे पयल्या वर्साक 80 भुरगीं आशिल्ले, आतांय 80 भुरगीं आसा. आमी आमची सेंटरां गोंयभर आसता आनी पळोवपाक गेल्यार सेंटरांनी जितले सेंटर ओल्ड जाता तितले स्ट्रेंथ कमी जायत आसता. पूण झरमे सेंटर हे एक सेंटर आसा ताचे स्ट्रेंथ पयल्या वर्साक आशिल्ले तितलेच आसा. आनी म्हाका आतां सेंटर रेट सांगतलो आनीक भुरगे येवपाचे आसा 25 जाण. ताका फक्त ट्रान्सपोर्ट प्रॉब्लेम जाता. हांवें ताका सांगलां जरी स्कुलाची बाबरात
गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सिल जो ट्रान्सपोर्टाचो कॉस्ट जो आसा तो फारीक करतलो आनी त्या भुरग्यांक खेळपाक सुविधा दितलो. धर्मे गांवांत म्हाका नवो ना भुरगे नवे त्याच्या वांगडा आरोग्यही बरें आसता. एका काळात आमकां शिक्षणाच्या फाटल्यान आनी वाटे गेलो जाल्यार हायस्कुलां, दावे गेलो जाल्यार हायस्कुलां गोंयच्या एका काळात हायस्कुलां हांगा नासलीं. परंतु दावे धर्मे स्कूल आहा, परंतु एसएससी मेरेन प्रायमरी स्कूल आसा. भुरग्यांनी बरें शिकोवंक जाय. शिक्षण पयलीं म्हणजे आनी ताच्या वांगडाच स्पोर्ट. तुमी जर आंगान बरें आसले जाल्यार जीवन सुखी वयतलें. सरकाराचें खरेंच लक्ष आसता की भुरगीं त्या ग्रावंडार कितें करता, कोच कितें करता. आमी मंथली मिटींग, पेरंट्साची मिटींग घेता, आमची एग्जिक्युटीव बॉडी आहा ती मिटींग घेता आनी भुरग्यांक आमी कशें वयर काडूं शकताले हेजेर जॉयंटली आमचे सरान जशें म्हटलें GFDC आनी पंचग्राम विकास समिती हेजेर आमी बसयेर ठरता आनी त्या प्रमाणे आमी भुरग्यांक हें येता. आमच्या जर्मे सेंटरांत 3 भुरगीं प्री एकाडेमीक सिलेक्ट जाल्लीं. इवन आमचो एक भुरगो आहा पळय तो डॅम्पो क्लबाकूय खेळटा. आनी खरेंच आमकां असो उमेद येता कारण सगळे पेरंट्साचें इनवॉल्वमेंट आहा, सगळे लोकांचें इनवॉल्वमेंट आनी आमकां उमेद केन्ना येता कारण वयरसून जेन्ना GFDC आमकां जेन्ना सपोर्ट दिता तेन्ना आमकां काम करपाक एक मजा येता. हे बुलेटिनाक सोंपता. खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.